somovar ish tumo sothe tumo so asro tumo sora konda tumo somovar ish tumo sothe सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रुपोळे सोदता सगळे सक्ते तुझी सेवा करता हंगा हवसा हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा तुमो सोगोळी तुमो सोबुसोना तुमो जिगुपित सुआ तुमो सोदेव तुमो सोगोळी तुमो सोबुसोना तुमो जिगुपित सुआ तुमो सोधे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळे सोदता सगळे सक्तीन तुझी सेवा करता हंगा हवसा हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा जेसू हंगा हवसा हंगा हवसा हंगा हवसा Obrigado, Cassomia Jesus. Obrigado, Cassomia Obrigado, Cassomia Jesus. Obrigado, Cassomia Aradando, Cassomia Jesus. Aradando, Cassomia Oglado, Cassomia Jesus. Oglado, Cassomia Jeito, Cassomia Jesus. Jeito, Cassomia Wakarnito, Cassomia Wakarnito, Cassomia Jesus. Serportando, Cassomia Jesus. Serportando, Cassomia Stutito, Cassomia Stutito, Jesus. Cassomia Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mateus Vangela 17:4 तबोर पर्वतार जितना जिसू रूपांतर जाता पेद्रुनो त्या घडये सोम्या लागीं म्हळें सोम्या आमी हांगा आसचें कितलें बरें.
मोगाचनो ह्या संजेच्या वेळार ह्या देव तेंपलांत त्या सोम्या संगता थोडो वेळ करचोंच्याक आमी हांगासर आसा. त्या ताबोर पर्वतार जेजूच्या रुपांतर वेळार जे कितें पेद्रून ताच्या जिवितांत अनुभव केलो तस अनुभव ह्या घडये आमचो करून घेवया. सोम्या आमी हांगा आसचें कितलें बरें, सोम्या आमी तुका पळयोवचें कितलें बरें, सोम्या आमी तुका आयकोवचें कितलें बरें, सोम्या आमी तुजी स्तुती करचें कितलें बरें, सोम्या आमकां आमी तुका समर्पण करचें कितलें बरें. कित्याक त्या मरिफात आमच्या जिवितांत तूं संतोष दिताय, कित्याक त्या मरिफात आमच्या जिवितांत दादोसकाय लभता, कित्याक त्या मरिफात आमच्या जिवितांत तुजो मोग आमी अनुभव करता, कित्याक त्या मरिफात आमच्या जिवितांत तूं दिताय त्या आशिर्वादां कृपा आमच्या जिवितांत वाळून येता. मोगाचे न्हू हो थोडो वेळ सोम्या संगता करसूंक, ताच्या आराधन ताची सेवा ताची स्तुती करूंक, ताच्या उतरांचेर नियाळ करूंक, आमची मागणी आमची प्रार्थना आमची दुखां त्या सवा सगळीं ताच्या पांयतळी समर्पूंच्याक ह्या घडये ह्या वेळार आमी हांगासर आसा. सोम्या लागीं आमी सांगया, सोम्या आमी तुजो मोग करता, सोम्या आमी तुका अर्गां दिता, तुज्या पांयां तळी आमी रावता, तुजो आमी मोग करता. सोम्या तुका आमी आराधन करता. सोम्या तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता जेसू, तुझो हांव मोग करता आता आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुका हांव अर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता जेसू, तुका हांव अर्गां दिता आता आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. Hallelujah, 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 Jesu. Hallelujah, Hallelujah, Jesu. Hallelujah,
तुका होकळा तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू जय तुका जेजू परगाम तुका जेजू समर्पित आहो जेजू praise you Jesus thank you Jesus परगाम जेजू परगाम परगाम विदत्म्या परगाम तुझ्या मोगात सदा हालेलुया हालेलुया आमची जबाब जावन दी सोम्या आमी तुका आराधन करताव करता जेजू देवाच्या पुता आमी तुका आराधन करताव जेजू मरियेच्या पुता समयम तुका आराधन करता जेजू उजवाडाच्या उजवाडा आमी तुका आराधन करता जेजू पातक्यांच्या उजवाडा आमी तुका आराधन करता जेजू पिडेस्तांच्या वैसा आमी तुका आराधन करता जेजू रडतेल्यांची दुकां पुसतेल्या आमी तुका आराधन जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिलेल्या आमी तुका आराधन करता जेजू काळोखांत जेतेल्यांचो उजवाड झालेल्या आमी तुका आराधन निरसलेल्याच्या व्यक्तीच्या जिवितांत उजवाड हाडलेल्या आमी तुका आराधन आराधन करता एकसुरपणाच्या जिवितांत कष्टतेल्यांक उजवाड दिलेल्या आमी तुका आराधन करता सदांच बरें करूंक प्रेरण करच्या वावर करच्या व्यक्तीक प्रेरण दितेल्या आमी तुका आराधन करता मोगळा जेसू आमी तुका आराधन करता तुजी स्तुती करता तुजी महिमा गायता ह्या वेळार आमचे संगत तूं आसाय जे कोणे म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला ही उतरां आमी उगडासा काडटा सोम्या ह्या योकरिस्ता मुखांत्र ती एका बापाचें प्रतिरूप तुवें आमचे मुखार दवरलाय जेसू तुका आमी अर्गां दिता ह्या घडये हांगासर तुजे मुखार आमी आसलेली तुजें भजन आमी गायता तुजी स्तुती आमी करता मोगळा जेसू ह्या आराधना वेळार विशेष करून तुजो अनुभव आमच्या जिवितांत दी सदांच तुजी महिमा गावंक सदांच तुजी स्तुती करूंक आमच्या जिवितांत ह्या मरिफात तूं दिताय तो संतोष शांती समाधान आमी अनुभव करूंक सोम्या हे आराधन हो वेळ आमकां उपकार असो जावं दी हे प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन समेस्ता आमी बसया निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वळी 1 आमकां कळयता सर्वेस्पराक हांव कीर्तन गायता सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन तो म्हजो देव ताका हांव वाखणटा ताची हांव वडवीक गायता तांबडो दर्यो उतरलेंस मोइजे आनी ताच्या संगत्यांनी ह्या उतरां मरिफात देवाची स्तुती केली देवाक अर्गां दिलें ताचें भजन गायलें मोगाच्यानो त्याच सोम्या मुखार आमी आसा आनी ह्या घडये हें भजन आमी गायता आसतना ही भजनाची उतरां आमची करून घेवया म्हणजे काळीस गायता सोम्या तुजी वडवीक आपार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तूं दिताय ते सगळें बरेंपण नियाळून तुका दिताय ते कृपा देनी वाखणून सोम्या हें भजन आमी तुजे मुखार गायता आनी ह्या मरिफात तुजी वाखणी तुजी महिमा तुजी स्तुती आमी करता कोंकणी भक्ती गीतां बूक आसा तर पाण संको 366 366 मोचें काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळ तोडवी काया पा मोचें काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळ तोडवी काया पा हर एक श्वास हो मोसो उडास काढता तुसो हर एक श्वास हो मोसो उडास काढता तुसो लालेता तुझो दैविक आधार लालेता तुझो दैविक आधार मोचें काळीस गायता ए धन्या तुझी ओकुळ तोडवी काया पा मोचें काळीस गायता ए धन्या
तुझे काकुळ कोडवी काया पा केदीवरती तुझी दयाळाय वेची बाळाचेर तुझ्या केदीवरती तुझी दयाळाय वेची बाळाचेर तुझ्या केदीवरती तुझी मोवाळाय पातकी भुरग्यांचेर तुझ्या केदीवरती तुझी मोवाळाय पातकी भुरग्यांचेर तुझ्या मोचे काळीज गायता येदल्या तुझी काकुळ पोडवी काया पा मोचे काळीज गायता येदल्या तुझी काकुळ पोडवी काया पा भोक्षी पत्कांदयेन मुची दैवी काकुळतीन तुझ्या भोक्षी पत्कांदयेन मुची दैवी काकुळतीन तुझ्या लाभोय आत्मी देणी तुझी विचित मोगान तुझ्या लाभोय आत्मिक देणी तुझी विचित मोगान तुझ्या मुझे काळीज गायता येदल्या तुझी काकुळ पोडवी काया पा मुझे काळीज गायता येदल्या तुझी काकुळ पोडवी काया पा करीक स्वासो मोसो उडास काढता तुझो हर एक स्वासो मोसो उडास काढता तुझो लालेता तुझो दैविक आधार लालेता तुझो दैविक आधार तुझे काळीज गायता येदल्या तुझी काकुळ पोडवी काया पा तुझे काळीज गायता येदल्या तुझी काकुळ पोडवी काया पा मुंड्या रुपी आमच्या मुख समकाराच्या जेजूचेर आमची दिस्ट आमी कंसोवया आणि त्याच जेजूचेर आमची दिस्ट आमी कंसयता आसतना ह्या घडये सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडया कीर्तन 89 बोळी 1 आमकां सांगता सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो मोगाच्यान हो जावन आसा ऐन वेळ त्यास सर्वेस्परा देवाचो तस आमच्या जेजूचो उपकार बावडूंचो वेळ आमच्या जिविताची पानां ताचे मुखार उक्ती करता आसतना आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे हर एक घडयो सोम्या मुखार आमी हाडटना तो जेजू आमचे सांगता आसलो ताची कृपा देणी आमचे सांगता आसली ताणें दिल्लें बेसांव आमचे सांगता आसलें म्हणलें ह्या घडये आमी उगडास काडूंक शकता आनी ताका आमी अर्गां दिवंक शकता हो थोड वेळ ताणें केल्लें बरेंपण उगडासा काडूंक आमचे प्रयत्न मुखार सुन व्हरया
आमची जबाब जावन दी अर्ग आनी होगळाक तुका सुमया जेजू अर्गानी होगळाप तुका सम्या चिसू ह्या संवसाराक म्हजे खातीर आयिल्ल्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सम्या जिसू मुंड्या रुपी तुझे हसरपण आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सम्या जिसू मनीस जावन ह्या संवसारांत तुवें तुजें येणें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्कानी होगलाप तुका सम्या जिसू तुज्या उतरां मरिफात तूं आमकां पोसताय देखून अर्कानी होगलाप तुका सम्या येवकरिस्त रुपी आमची जतन घेताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सम्या जिसू आमकां बोगसून फाटी तुज्या गोपांत तूं हाडताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सम्या जिसू आमची कुटुंबां तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सम्या आमची जिसू मोग करची मनशां तुवें आमकां फोव केल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सम्या जिसू वायटांतल्यान अवघडांतल्यान सदांच तुवें आमकां निवारलेल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सम्या आमी जिसू पिडेंत पडिल्ल्या तवळ आमकां तुवें घुण केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सम्या आमी जिसू सुलवतना आमी पडतना आमी निराशी जातना आमकां नव्या बरोशान तुवें बरयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सम्या जिसू आमच्या पैनान तुवें सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सम्या आमी जिसू हाती घेतली योजना तुवें पंथाक पावयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सम्या जिसू आमचो दिसपडतो वावर करूंक तूं आमकां आदार दिताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सम्या आमा जिसू समेस्ताक आमचो दिसपडतो ग्रास तूं फाव करताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सम्या जिसू आमच्या जिवितांत जिसून केल्लें बरेंपण हे घडी आमी उगडासा हाडया कीर्तन मोत नाको वळी एक आमकां सांगता सरकाळ सरेस्परा कर्गां दितलो आनी ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली कीर्तनगाराची उतरां ह्या घडये मोगाच्यान आमची करून आमी घेवया आमचो जेजू आमचे समोर आसा आनी आमी ताचे वयर दिश्ट घालून आसा आनी आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडटा आसतना खंडीत जावन आमच्या काळजांत हांव ताका अर्गां दिवंक आमी फावो हें अर्गां गीत आमी गायता आसतना विशेश करून सोम्याक आमी चड आनी चड आमच्या काळजांत हांव अर्गां दिवया ताची स्तुती ताचें बरेंपण आमी करया आनी विशेष करून आमच्या दिसपट्ट जिवितांत ताणें केल्लें तें सर्व महात कार्यां ह्या अर्गां गिता वेळार उगडासा काडया आनी ही गेर गीत आमच्या काळजांत हांव आमी गावया ದೈವಿ ಗೀತಾಂಬುಕಾಂದ ಪಾಣ್ ಸಂಕೋ 89 ತಳಿಯಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿ ಪಲಾಳ ಮೇಮನಿಯ अर्गा देव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गीतां गाव्या अर्गा देव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकाचे आमी गीतां गाव्या अर्गा देव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गीतां गाव्या अर्गा देव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गीतां गाव्या पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उंचाये तावन देव आमचे मागणे आयकता उंचाये तावन देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबा बुडया देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबा बुडया अर्गां देव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गीतां गाव्या अर्गां देव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गीतां गाव्या
इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना मिसनार पर चेक ताचे केदी सांडिना मिसनार पर चेक ताचे केदी सांडिना देखून अर्गांता का सस्ता ससना उपकारता सो बावुडिया देखून अर्गांता का सस्ता ससना उपकारता सो बावुडिया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गीतां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गीतां गाव्या Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. सोमयाचे भजन आमी केले ताका आमी अर्गां दिले आणि ह्या घडये आणि थोड्याच वेळांनी देवाच्या उतरासो आमी करूंक वेता आणि ह्या घडये सर्व आमी उबी रावया हे देवाचे उतर आमी आयकोवच्याक तसो नियाळ आमी करच्याक आणि विशेष करून ह्या देवाच्या उतराक आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत जागो दिवच्याक आणि त्याच उतराच्या प्रेरणान आमचे जिवीत आमी जिवच्याक पवित्र आत्म्याची मजत आमकां गरज आसा जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांत शीस बियान दारां दांपून कुडा भितर आसले आनी ह्या वेळार पवित्र आत्मो तांचेर देंवल्लो निमाणें पवित्र पुस्तक सगळें तांकां समजलें आनी त्या घडयेंत हांव तांणी त्या देवाच्या उतराक महत्व दिलो ते देवाचे उतर तांणी गजयले आणि त्या देवाच्या उतरात हांव तांच्या जिविताक तांणी प्रेरण सोडलें तसचे पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमचे मदें आमी आपोवया आमचे दोळे आमी दांपया पवित्र आत्म्या हे आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्या हे आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्या ये आमच्या मोतीन तुझ्या उस्वाडान तुझ्या प्रकाशान आमचे जिवीत बर आमच्या मोतीक उस्वाड दी आमकां जाणवायेन बर ह्या देवाच्या उतराचो महत्व आमी समजत आसतना हे देवाचे उतर आमी नियाळ करता आसतना सारक्या रितीन तें समजूंक आनी त्या प्रमाणे आमचे जिवीत आमी रुता करूंक ह्या घडये तुझ्या कृपेन तुझ्या आशीर्वादान तुझ्या उस्वाडान आमकां बर म्हणून ह्या घडये आमी मागया पान संको 92 दैवी गीता मुखार Cetăi tu, bravo,
suatu supangkungi mocetai tu ciem. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 25 अध्याय 14 वाक्य तावन त्या साकरांची ओपार सर्गी रास अशेंय म्हणयेत एका मनशाक आपलें घर सोडून परगांवांक वेताना आपल्या नौकाराक आपयलें आनी आपल्या दूड उबतकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्यांक ताचे ताचे समर्थेत गीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तलेंतां, दुसऱ्याक 2 तलेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तलेंत. उपरांत तो पयणार गेलो. 5 तलेंतां घेतिल्ल्या नौकारान ती वयवटाक घाली आनी सडीत 5 तलेंतां जोडलीं. तशेंच 2 तलेंतां घेतिल्ल्यान आनीक 2 तलेंतां जोडलीं. पूण 1 तलेंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोडून आपलो धनियाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत ताचो धनी फाटीं आयलो आनी येतस्ताचे लागीं लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तलेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तलेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तलेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय, हांवें आनीकय 5 जोडल्यांत. तवळ ताच्या धनियान ताका म्हळें, शाबास बऱ्या आनी पातयणेच्या सकरा, ल्हान संगतींनी तूं पातयणेचो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनियाच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तलेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, 2 तलेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय, हांवें आनीकय 2 तलेंतां जोडल्यांत. ताच्या धनियान ताका म्हळें, शाबास बऱ्या आनी पातयणेच्या सकरा, चिल्लार संगतींनी तूं पातयणेचो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनियाच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी 1 तलेंत घेतिल्लो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातिल्ले कडेन तूं लुंगताय आनी तुवें आशडूंक नातिल्ले कडेन तूं आरायताय. त्या पासत हांवें बियान वचून तुजें तालेंत धरणीपंदा पूर्ण दवरलें. धर आतां तुजें तुका पावलें, नश्ट्या आनी आळशी नौकारा. धनी साप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातिल्ल्या कडेन हांव लुंगतां आनी हांवें आशडूंक नातिल्ल्या कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालूंक नाय? हांवें फाटीं येतस म्हजी म्हाका वाडी समेत मेळते न्हय. काणगे देखून ताचे लागचें 1 तलेंत आनी 10 तलेंतां आशिल्ल्यांक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन ओंपतासर सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काण व्हरतले. देवाचें उतार हें. मोगाचेनो, फाटल्या दिसांत आमी ध्यान करनासाव ग्रेस काय आमी कित्याक आनी कशी जोडी येता. आमचो हात दिवचो हात जाय जंय आमचो हात घेवचो हात ओड्डावचो हात न्हय. कित्याक हांव आनी तूं सगळां सर्वेस्परां देवाचीं भुरगीं आनी त्या देखून देव कशें दराळ मापान हर एकल्यांक दिता, त्याच प्रमाणे आमच्या समुदायाच्या व्यक्तींनी अनेकल्यांक सही करूंक अनेकल्यांक दिवचो हात जावन परिवर्तन जावंक जाय. तर मग फाटल्या आमच्या त्या ध्याना वेळार आमी 2 नियमां आमी ध्यान केल्लीं. पयलें नियम जावन आसलें आमचें चिंताप रुपांतर जायसै. कसलें चिंताप जायसै? आमची समुदाय एक ग्रस्त समुदाय जायसै, आमी दिवची तसले समुदाय जायसै, आशिर्वादी समुदाय जायसै म्हणलें. दुसरें मोलादीक जायसै. दुसरें नियम जावन आसलें आमी मोलादीक जावन आसा जाय. मोलादीक जाल्ल्या वेळार आमकां
हर एकलो जात लेकी नासतना सोलो वासली म्हूण लेकी नासतना आमकां तो स्वागत करता, आमकां तो चड आनी चड तो जाय म्हणून तो आमकां आशेता. खेदाळा हांव तूं मोलादीक म्हूण हांव तूं कळटा. खेदाळा आमकां चड चड व्यक्ती आपोवन तूं जाय म्हाका, तुजें सांगाता आमकां जाय म्हूण आमकां कितें बरें तें दिवंक शकतात. हांवें सांगचें, जर तर एका मार्केटींत एकलो विचार विकता जाल्यार जर तर तें रायाच्या घरा पावत जाल्यार ताका भांगार रुपयांनी मेळटा. कित्याक रायाच्या घरा आसा भांगार आनी रुपें, आनीक थंयसर पावल्या वेळार मात्र तें भांगार रुपें ताच्या कितें तो विकता ताका तें मेळोवंक साध्य आसा. त्या देखून हांव तूं एक साधारण व्यक्ती जावन आसूंक पुरो. आनी मुखल्या दिसांनी आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करूंक जाय. आमी एक सादारण न्ही, बगार एक विशिश्ट व्यक्ती जावन आमचें मोलादीक आमच्या शेतांत खंयचेंय तें शेत जावंक पुरो. एकलें व्यापाराच्या शेतान जावंक पुरो, एकल्या वृत्तेच्या शेतान जावंक पुरो, एकलो डान्सर जावंक पुरो, सिंगर जावंक पुरो, क्रिकेट खेळटा जावंक पुरो, खंयच्याय शेतान जावंक पुरो. खंयच्या शेतान आमी आसा त्या शेतांत अतिश्रेश्ठ मोलादीक व्यक्ती जावंक हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक आसा. कित्याक थवळ आमकां जाय पुरतें मेळटा आनी जाय पुरतें मेळ्ळें आमी हेरांक आमी दिवंक साध्य आसा. मोगाचें न्हू, हर एकले आमच्या जिवितांत आमी नियाळ केल्लो अनेकलेचे समस्या परिहार करूंक जावं तसलो व्यक्ती जावंक हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक जाय. एक विशिश्ट व्यक्ती खंयचे ह्या समस्या केल्यार ह्या व्यक्ती तें परिहार आसा. त्या देखून तो व्यक्ती आमकां जायचे जावंक पुरो. एक रांदप रांदचें जाल्यार ह्या व्यक्ती लागीं गेल्यार थंयसर बरें रुचीचें रांदप मेळटा. आनी असली विशिश्ट आसल्यार लोक सोदून येता, यस्स होटलाक येता, या यस्स घरां येता, या कोण ते रुचीचें रांदप रांदता ताचे कडेन. एक रांदप आमचें आमकां बगूंक पुरो. एक सामान्य घरा आसच्या स्त्रीयेन कालें व्हडलें आसा म्हणून, पूण तांतूय विशिश्ट जोडिल्ल्या वेळार त्या स्त्रियेक या त्या दादल्याक रांदप्याक जावंक पुरो, पूण ताका सोदून लोक येता. कित्याक थंयसर आसा विशिश्ट मोलादीक व्यक्ती आनी हर एकलें ताका कितले पयशे जाल्यार दुडू जाल्यार दिवंक तयार आसता. मोगाचें न्हू. तिसरे नियम जावन आसा, 2 नियमां आमी नियाळ केल्लीं. तिसरे नियम जावन आसा तें जावन आसा फळां बरीत जावचें. फळां बरीत जावचें. वॅल्यू आसता म्हळ्यार मोल आसता तरी पूण फळां बरीत आसना. मुस्तुबटी आमी म्हणटा फूल आसा परमळ ना, फूल आसा परमळ ना. आमचे समुदाय फुलां बरीं सोंपता. शिकपी जायतले व्यक्ती आमच्या समुदायांत आसात. आमच्या समुदायांत जायते टॅलंटवंत व्यक्ती आसात, पूण खंयसरगी ते फळां बरीत नात. ताका एक उदाहरण दिवचें जाल्यार ग्रेस्त आतां सबार राष्ट्रां आमची प्रत्येक तरान ते ऑयल ह्या तेल काडची राष्ट्रां ग्रेस्त आसात. ते कुवेट जावंक पुरो आनी सौदी जावंक पुरो, पुरा तीं ग्रेस्त आसात. खंयच्या वरवीं ऑयला वरवीं तीं ग्रेस्त जावन आसात. म्हळ्यार तेल मेळटा. पूण जर तर आमी पळयलें जाल्यार हें क्रूड ऑयल कितें आमी म्हणटा, म्हळ्यार ओरिजिनल कितें ऑयल तेल आसा तें धाट तेल, तें मेळ्ळें घाण येता. थोडे फावटी कुसुल्ल्या थांत्यांची घाण येता त्या तेलाक. आनी त्या तेलाक मोल ना. म्हळ्यार मोल ना म्हळ्यार मोल आसा पूण लोक ताचे सांगाता येना. कित्याक तें घाणटा, तें धाट आसा, तें प्रयोजनाक पडना. तर हांव आनी तूं मोगाचें न्हू, आमचें तें शिकप आसूंक पुरो, आमचें तें सखत आसूंक पुरो, टॅलंट्स आसूंक पुरो, पूण लोकांक आमी नाका जाल्यार आमी कांय युजाक पडना. कशें तें क्रूड ऑयल या कितें आमी म्हणटा तें कच्च्या तेला कितें आमी म्हणटा सांगता, तें तेल तें प्रोसेस केल्ल्या वेळार म्हळ्यार तें रिफायन केल्ल्या वेळार ताका बरें मोल मेळटा. जावंक पुरो तें प्लेनाक यूज करचें ऑयल जाता, या कारांक यूज करचें जाता, या डिझेल जाता. हे ऑयल तें रिफायन कितलें चड करता तितलें तें मोलादीक जाता. आतां आमच्या जिवितांत आमी टॅलंट्स आसा म्हणटा आमच्या समुदायाक,
पूण कितले आमी रिफायन जावन कितले आमी वळसून आमी लोकांक गरजेक पडचे आसलें, लोकांक एक स्विकार करचें तसलें आसा की म्हणलें सवाल. लोकांक आमी कितलें स्विकार करचें तसलें त्याल आमचें तें आसचें, कितें मोलादीक कितें आसा तें आमचे लागीं आसा गी म्हणलें सवाल. जर तर एक व्हडलो एक गेस्ट येता आनी सीदा वचून आमी थट्ट्यान काडलें उदक दिता, ताका कुडलें इन्सल्ट जाता. कित्याक? वकाले म्हाका थट्ट्यान उदक दिता गी म्हणून. तेंच उदक सुबी ताका बोतलीन भरून दिल्यार ताका भारी खुशी जाता, भारी खुशी जाता. अयो म्हाका कितले मोरया दिली, इल्ले कलर ते एक सुबीत बोतलींत इल्लें शो करून दिल्ल्या कडलें तेंच उदक दिवचें, पूण व्हरती खुशी जाता. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार मोगाचें न्हू, उदक तें बरें आसलें जावंक पुरो, तें काण थट्ट्यान दिल्ल्या वेळार ताका मोल ना जाता. तेंच उदक सुबीत ताका बोतलीन दिल्ल्या कडलें त्या आयिल्ल्या सैऱ्याक भारी खुशी जाता आनी आमकां मानता. तशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितान आमी एक सादारण व्यक्तित्वांतून उंचल्या रिफायनींग व्यक्तीक जावंक वचा जाय. हर एकल्या थंय म्हजे लागीं आनी तुजे थंय जाणवाय आसा, म्हजे थंय आनी तुजे थंय धैर्य आसा, म्हजे थंय आनी तुजे थंय आमचे विश्वेसोम आसून आमकां जायतलें करूंक साध्य आसा. पूण हांव आनी तूं अशें एक प्रोडक्टीव या युजफूल जावचे बरी हांव आनी तूं आसावंगी म्हणलें सवाल. चवथें नियम जावन आसा ग्रेस काय जावंक. आतां आमी वाचलें वाचप. लॉ ऑफ इनक्रीज म्हळ्यार सडत आम्यान तुवें वचा जाय, सडत आम्यान तुवें वचा जाय. हांगासर धनियान एकल्याक 5 नाणीं दिलीं, एकल्याक 3 नाणीं दिलीं आनी एकल्याक 1 नाणें दिलें. 5 नाणें दिल्ल्याक परत ताणें सडत गेलो, 5 नाणीं दिलीं आनी धनी म्हणालो, जेजू म्हणटा शाबास नोकरा तुवें बरें केलें. कित्याक? तूं वाडलोय, तुजें सडलें, तुजी संपत्ती कितें आसा तुवें सडयली आनी शाबास ताका म्हणालो. 2 कितें आसलें नाणीं ताणें आनी एक 2 नाणीं केलीं आनी ताकाय म्हणाली शाबास नोकरा, कित्याक तुवें विश्वास म्हणून जें कितें तुजे कडेन इल्लें आसलें आनीकय चड केलें, त्यागून बारी बरें केलें म्हणालो. पूण 1 नाणें आसलें तशेंत दवरल्या व्यक्तीक आयच्या वपारेंत जेजू सांगता नश्ट्या आनी आळशी नौकऱ्या. धनी जाप दिवन म्हणालो, हा तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालूनाय? हांव फाटीं येतस म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटे न्हय. स्वामी जेजू स्पश्ट तरान सांगता मोगाचें न्हू, हांवें तुवें वाडोवंक जाय, हांवें तुवें समृद्धी जावंक जाय. मुस्तुबुटी आमचें चिंतप कशें म्हळ्यार आमचे कडेन जें कितें आसा तशेंच आमी दवरलें, आमचें टॅलंट्स जावंक पुरो, आमचें कितें आमचे कडेन वस्तू आमचे कडेन आसा जावंक पुरो, तशेंच तें वाडोवच्या विशयान हांव चिंतिना. आमी चिंता सेवा जाय, आमी दुबळीकायनच जिये जाय आनी ह्या वरवीं आमी व्हडलें बरें काम करता म्हूण आमची पातयणी. पूण जर तर थंयच आमी वाडत करूंक गेलें, जें कितें आमचे कडेन इल्लेशें आसा तें आनीकय सडत वाडत गेलें आनी तें वाड येयल्लें तें आनेकल्याक हांव सही करूंक हांव जर तर उपयोग केलें जाल्यार सर्वेस्परा खंडीत जावन व्हरतो संतोश जातलो. एक हांवें तुवें उडास दवरूं जाय. पवित्र पुस्तक सांगता कोरिंथांक बरयल्या, सांत पौल कोरिंथांक बरयल्या 2 अध्यायान 2 पत्रांत 9 अध्याय 10वें वाक्य मस्त अर्थभरीत वाक्य मोगाचें न्हू. ओमतेल्याक बी आनी कवप्याक उंडो मेळासो करता तो देव दाराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. परत हांव वाचता, दायका नायका. ओमतेल्याक बी आनी कवप्याक उंडो मेळासो करता तो देव दाराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. हांगा ह्या वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार 2 संगती आसात. एक
उंडो मेळा असो करता अनेक म्हणटा बियाळो मेळा अशें करता उडा स्टोरया उंडो म्हळ्यार हांवें आतां खावंसो तो उंडो बी खावंक जायना बी तें ओंपोवंक जाय आनी परत ताणें वाडत सडत वचोंक जाय फळां बरें जावन मस्त ताणें दिवंक जाय उंडो तो केलो आनी थंयसर मुग्दालो जर तर उंड्या सांगात बियाळो एक केलो थंयसर समृद्धी जावचें आसलें गेलें जर तर उंडो बियाळा सांगात रास दवरलो त्या दीस मनीस भुकेलो आनी मेलो मोगाच्यानो मस्त लोकांक ह्या उतरांचो अर्थ नेणा जावन आसात हर एका सांबाळांत जावं करो म्हाका 2,000 सांबाळ मेळटा जावं करो म्हाका 20,000 सांबाळ मेळटा जावं करो म्हाका 2 लाख सांबाळ मेळटा हर एका सांबाळांत हर एका आदायांत उंडो आसा बी आसा उंडो म्हाका सर्वेस्पो देव दिता त्या कितें म्हाका आदाय आसा एक भाग हांवें म्हाका आतां उपयोग करूंक म्हज्या आतांच्या गरजांक उपयोग करूंक आनी एक भाग तो हांवें इनवेस्ट करूंक हांवें तें खंयच्याक इनवेस्टमेंट करून दवरच्या बसात ल्हान ल्हान एमावंट जावंक पुरो आमकां मेळचे थोडेच पयशे जावंक पुरो त्या थोड्या पयशांनी एक वंटो बियाळो जावंक जाय एक वंटो खावंक जाय आनी हो बियाळो कितें करीचें म्हणलें सवाल आमच्या मतीक आतां नाका बियाळो रास करून दवरल्या वेळार सूक्त वेळार देव ताका अवकाश दिता चिंत्या हांवें जर तर इल्लें इनकम हांवें दवरलो एक थोडेशे लाख म्हजे कडेन जाले आनी एकलो म्हणटा आळे साहेब म्हाका अर्जंट आसा म्हजो जागो म्हाका विकोंक जाय ह्या जाग्याक एक 2 करोड आसात म्हाका मुस्तू गरज आसा हांव 50 लाखांक दितां या म्हाका फॉरेन वचोंक आसा आनी हांव थंय कॅनडा सेटल जाता अमेरिका सेटल जाता तूं म्हज्या मोगाचो मनीस 2 करोडाचो जागो 50 लाखांक दिता आनी 50 लाख म्हजे कडेन ना कित्याक आसलें पुरा जें कितें म्हाका इनकम आयिल्लें आदाय आयिल्लो हांवें उंड्या बरी खावून सोडलो हर एक म्हजें आदाय हर एक म्हज्या जिवितांत कितें मेळ्ळें हांवें चिंतलें तो म्हजो उंडो आनी तो खावून सोडलो आज जर तर म्हजे कडेन 50 लाख आसले जाल्यार ते म्हाका 2 करोड धर्माक मेळटा 1.5 करोड लाभ मेळटा आसलो जावं पुरो तें इनवेस्टमेंट जिजो म्हणटा वाडीक म्हणून दवरलेल्यार म्हाका तें फायदो आसलो वाडीक म्हणून दवरलेल्यार म्हाका फायदो आसलो हांवें उंडो आसलो जर तर उंडो आनी बियाळो म्हणलें हांव चिंतिनासतना हांव जियेलो जाल्यार जिवनान सलवातात त्या देखून आमी मुस्तुदनांक पळयता एका टायमार एकदम ग्रेस्त आसतात आनी अनेका टायमाक येतना हातांत कांय पयशे नासतना कश्ट जातात वळवळतात कित्याक तांकां आयिल्लें सर इनकम तांकां आयिल्लें सर आदाय ताणें उंडो म्हूण चिंतलो बरीं कारां काडून बऱ्यांकन घुवलें हांव बऱ्यांकन व्हडले व्हडले फॅसिलिटीज केली बरीं आमी जेवणां केलीं बरीं गम्मत केलें कित्याक आमचे कडेन त्या वेळार आयिल्ले पयशे आमी सगळ्यांनी चिंतलें आमचो तो उंडो आनी आमच्या समुदायान केलें इतलेंच आमचो समुदाय एका टायमार ग्रेस्त जावन आसलो जें कितें आमकां इनकम आयिल्लें आमी पद आनी गम्मत केलें ड्रिंक्स पियेल्या आनी कितें डान्स केलें आनी कितें पार्काक गेल्या आनी कितें टुराक गेल्या संतोशान गम्मत केलें पूण बियाळो इनवेस्टमेंट म्हज्या समुदायान दवरूंक ना आनी त्या देखून म्हज्या समुदायाक आमच्या समुदायाक इनवेस्टमेंट नासल्या वरवीं कर्ज पडल्या वेळार मार्गादे गेले जागे आमी विकले फुलां कितल्या उण्याक मोल जाल्यार व्हडना आमकां जाय जें म्हणून विकलें आमचे कडेन कितें आसा सगळें दिलें आनी आज आमचे समुदाय एक दुबळी समुदाय जावन आमची जीवन आसा मोगाच्यान आमचे समुदाय मस्तू कश्टांनी आमचे समुदाय जीवन आसा कित्याक आमच्या मतींत मेळ्ळें सक्कडी उंडो म्हणून आमी केलें जावं करो म्हाका एक इल्लो सांबाळ आसा आसले पुरा काण हांवें एक वैभोगीत जिवन हांवें जियेलें जाल्यार थंय हांवें उंडो केल्ल्या बरें जावन आसा ताजे बदलाक एक भाग दवरून तो हांवें इनवेस्ट करून दवरलो जाल्यार म्हज्या मुखल्या लायफाक ह्या मुखार तें वृद्धी जावंक हांव अवकाश करून दितालो सर्वेस्पर देव आशेता आमच्या जिवितांत आमी सडत वचोंक जाय ताची भुरगीं जावन आसचें हांवें आनी तुवें सडत वचोंक जाय देखून पळयत पुस्तक स्पश्ट सांगता ओमतेल्याक बी आनी खवप्याक उंडो मेळासो करता तो देव दराळ बापान तुमचो बियाळो सडयतलो
बियाळो सोडूंक वचूं जाय कित्याक वो बियाळो दवरलो तांत येवचें फळ मुखल्या दिसांनी तें येवचें फळ आमी दान धर्म जावन उपेग करता आनी पयत पुस्तक म्हणटा आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो केदाळा ओ बियाळो फळ दिवंक शकता मोगाच्या न्हू आनी केदाळा फळ दिता त्या दाळा म्हजे कडेन मुस्त पयशे जातात आनी मुस्त पयशे येताना हांव मुस्त दान दिवंक शकता आनी केदाळा दान दिवंक शकता म्हाका सर्वेस्पर म्हणटा तुज्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो आनी थोडो लोक आसा मोगाच्या न्हू तो खावंकूच खायना बिरमोत म्हाका मुस्तरांकूच आसात म्हजे थोडे फावटी येताना ऑफिसाक येताना हांवें चिंतचें बिरमो ताचे कडेन 500 रुपया जाल्यार विचारचें कशें गी म्हणलें तितले कश बघता आनी ताका तो सरल्या उपरांत ताजे वारसदार येतात सर आमचो ओलो मनीस मेला वय गे पाप बारीक कश्ट आशिल्लें न्ही ना सर ताचे कडेन 10-15 करोड म्हजे एका क्लायंटाचे बाप तो एक ताका येताना म्हाका बिरमो दिसताली पूण तो सरता आसतना सादारण एक 100-150 करोड रुपया आसलो मुगाचे न्हू तसले मनीस आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटात मुस्त जाणां पोटाक काणकाय नासतना आनी कितें करना पुरा बियाळोत करून दवरचें उंडो युजूच करनात तसल्यांचेय बिरमोत कश तांकांय खावंक ना तांच्या भुरग्यांकय ना तांच्या नत्रांकय ना आसलें तांकां इस्कालाक ल्हान धाडचें पयशेय करचिनात तशेंच दवरतात तसलें स्वभाव न्ही सर्वेस्वर देव सांगता हांवें आनी तुवें सोरपा बरें चातूर जावन जियोंक जाय आनी तें जियोवचें जावन आसा जें कितें एक भाग म्हजे खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर समाधानाच्या जिवना खातीर हांवें आनी तुवें जियोंक जाय आनी एक भाग हांवें आनी तुवें जियोंक जाय तो इन्वेस्टमेंट जावन हांवें आनी तुवें जियोंक जाय इन्वेस्टमेंटा विशीं आनी एक दीस मुखल्या दिसांनी आमी कितें ध्यान करता तेन्ना हांव ह्या विशयांत चिंता आटयतलें हांव एक आनी एक संगत आमी पळयता लॉ ऑफ इनक्रीज म्हणटा आसतना आनेक नियम आमी उडास दवरूं जाय आमचे कडेन इनक्रीज एक सोमा 7.5 वर्साचें सोमा 7 गेल्यार म्हजे थंय ती स्विकार करचें सामर्थ्य आसा जाय मुस्तुबोटी आमी वाडत वचूंक पळयता पूण सामर्थ्य ना वाडत वेता पूण सामर्थ्य ना एलिया आनी ते विधव स्त्रियेचे आमी जाणाव दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकान 4 अध्यायांत पयले हांव 7वें वाक्य थंयसर म्हणटा ती विधव स्त्री येता आनी एलिया लागी म्हणटा म्हज्या पुताक विचार आसात कित्याक म्हजो घोव सरला म्हजे कडेन खाय ना आनी एलिया विचारता खालें तुजे कडेन आसा म्हजे कडेन खाय ना म्हण रडटा पूण एलिया विचारता कितें तुज्या घरा आसा तें म्हाका सांग आनी ती स्त्री म्हणटा म्हजे कडेन थ्याल आसा इल्लेशें थ्याल आसा एलिया म्हणटा वस आनी शेजाऱ्या सगळ्यांनी वचून जाय तितलीं आयदनां हाडलें सडय तुजी सामर्थ्य सर्वेस्पर देव म्हणटा हें थ्याल तुजें बोरनेन भरता मसर तें थ्याल राव अशें ना आनी स्त्री धांवता ताच्या भुरग्यांक सांगता वसा आनी जाय तितल्यो बोरन्यो हाडा जाय तितलीं जार्स हाडा बोरन्यो हाडा आनी बोरन्यो जाय तितल्यो हाडटात थ्याल ओतूनच येता आनी स्त्री सरता आनी बोरणी ना आंगी भुरगीं म्हणटात ना कित्याक कॅपॅसिटी थंयसर सामर्थ्य थंयसर रावली थ्याल वळत आसा सामर्थ्य रिसीव करचे सामर्थ्य रावली देखून थंयसर थ्याल रावले मोगाचें मुस्तुबोटी पावस दराळ येता पूण आमी दवरचो कोळसो आमी दवरचो चेंबू तांदूळ कितलें उदक भरूंक साध्य तितलें मात्र भरता शिवाय ताजे केसड उदक भरूंक साध्य ना कित्याक पावस दराळ येवंक पुरो चेंबू या कोळसो बाण हांव कितें भायर दवरता तितलें मात्र भरतलें शिवाय ताजे केसड भरूंक साध्य ना मुस्तुबोटी आमची सामर्थ्य हांव आनी तूं वाडोवंक वचना आमचे कडेन मायंडसेट आसता रुपांतर जावन आसता आमी ग्रेस्त जायचें म्हणून आमचे थंय वॅल्यू आसता म्हळ्यार आमचे थंय मोलादीक संगती आसात आमचे कडेन बरें संगती बऱ्यो विचार आसात तरी पूण प्रोडक्टिविटी आसल्यार ते रिसीव करची कॅपॅसिटी आमचे कडेन आसना ह्या खातीर आमचे तें सोलवता त्या खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं हांवें तुवें मागोवंक जाय मोगाचें न्हू सर्वेस्परा आमकां समृद्धी तूं दी म्हणून आमकां समृद्धी दी देवा कित्याक तुवें दिवच्या त्या समृद्धे वरवीं आमी उंचल्या पावंडाक आमी वचूंक पावता मुखली एक आसा मोगाचें न्हू आमी
परत उडास दवरया मुखल्या स्टेपागेच्या पयल्यान पयलें मानसांतर आमी जाय जाय आमचें चिंताप आमी दितली व्यक्ती जाय जाय ग्रेस्त व्यक्ती जावंक जाय स्वार्थ खातीर न्ही अनेकल्याक सही करचे खातीर म्हणलो एक चिंताप आमचें थंय बदलावण जावंक जाय दुसरें आव्हान तूं मोलादीक व्यक्ती जाय जाय जें कितें आव्हान तूं खंयच्या शेतांत आसूं की बरो एकदम स्पेशलिस्ट त्या शेतांत हांवें तुवें जावंक जाय तिसरें मोगाचें न्हू समृद्धी हांवें तुवें जोडूंक जाय आमी खंयचे आमी प्रोडक्टीव ह्या समृद्धी ह्या फळां बरी जावंक जाय खंयचेय आमचे कडेन वॅल्यू आसूंक पुरो तें फळ दिवचें आसलें आमी बदलावण आमकांच आमी रिफायन करून आमकांच आमी ट्यून अप करूंक जाय चवथें मोगाचें न्हू लॉ ऑफ इनक्रीज म्हणजे आमचें थंय वाडावळ जावंक जाय म्हणलें हर एका मॅटर वाडावळीचें चिंतप हांवें तुवें चिंतूंक जाय पांचवें जावन आसा मोगाचें न्हू म्हजी आनी तुजी सामर्थ्य हांवें थंय वाडोवंक जाय हाचें मुखलें आनी एक मॅट आसा मोगाचें न्हू तें जावन आसा प्रवादपणाची समृद्धी ह्या विशयंत आमी मुखल्या मागण्या समातेर आमी नियाळतले कित्याक हातूंत आणकी चड वर्तो अर्थ आसा मोगाचें न्हू प्रवादपणाची समृद्धी ह्या प्रवादपणाची ग्रेसकाय ह्या विशयंत मुखल्या आमी मागण्या जमेतेर आमी नियाळ करता आसतना आज आमी मागया सोमया आमच्या समुदाय दीस वेत आसतना परत समृद्धीच्या वाटेर चलोवन दी आमचे मुखेली चड आनी चड आमच्या समुदायांत मुखेली उपजोवन दित आमच्या समुदायांत स्पेशलिस्ट उपजोवन दित आमच्या समुदायांत हर एका शेतांत टॉपर्स जावन दित तेच प्रमाणे म्हज्या कुटुंबांत म्हजीं भुरगीं म्हजीं नात्रां म्हजी पिळगी आशिर्वादी जावन उसल्या पावंडाची जावं दी म्हाका आशिर्वाद दी सोमया म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक आशिर्वाद दी सोमया आमच्या कॉंग्रिगेशनाक आशिर्वाद दी सोमया आमच्या संस्थांक आशिर्वाद दी सोमया खंयचे आमचे संस्थे आसात हर एक ते समृद्धी संस्थे जावन दित आनी ह्या संस्थे मुखार लाखांनी लोकांक हाचो फायदो मेळोवन दी म्हूण आज सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया आमेन सर्गींच्या बापा समर्पण करता आमची सगळी परजा मोगळा सोमया आमकां हर एकल्याक पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन बरोवन त्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल मेटां काडूंक तुजे कुशे प्रमाणे जियेवन तुजी आशिर्वादां जोडून घेवंक कृपा फावो कर आमचे थंय आसचे हर एक तरेचें अज्ञान आमचे थंय आसचे नेगेटीव चिंताप आमचे थंय आसचे हर एक अडकळी समस्ये दुष्ट शक्तींचे पास हुमटून काड सोमया आनी तुज्या योजने प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत जावंक आदार लाभय म्हण मागता मोगळा सोमया समर्पण करता तुजे मुखार हजर आसच्या हर एकल्याक तुज्या हातांत मोगळा सोमया आशिर्वाद सी आमचे थंय आसची पिडा शिडा तूं गुण कर सोमया हर एका पिडेस्ताक समर्पण करता सोमया हर एक कुटुंब समर्पण करता सोमया हर एका कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट आनी तुजे हजरपण आसा कर्ण हर एकल्यांनी तुजे थंय आत्म्याच्या सक्तीन एक जावन जियेवची कृपा लाभय सोमया समर्पण करता सोमया सर्व क्रिस्तांव विरोधी क्रिस्तांवांक विरोधपण दाखयतल्या व्यक्तींक सोमया जेजू तांचे तावन तुज्या परजेक रक्षण लाभय भवडत आचार सुंकांनी पाळूंक कसलीच अडकळ येनातल्या बरी तुजें रक्षण फावो कर सोमया मोगळा सोमया मुखल्या दिसांनी जावंक आसचे येलीस हांव समर्पण करता आमच्या समुदायांतलो क्रिस्तांव लोकांक सपोर्ट करचो तांच्या हक्कां खातीर झुजचो व्यक्ती विंचून येशी तुजें आशिर्वाद लाभय आनी त्या मारिफात आमी सर्वांनी एका निजा देवाक हरसूंक तुका महिमा दिवंक कसलीच अडकळ उपजानातल्या बरी तुजें रक्षण लाभय म्हण मागता सोमया मोगळा सोमया समर्पण करता आमची दिएसेस ही दिएसेस जावन दी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली भवडतान भरलेली आनी सदांच पवित्र आत्म्याच्या हजरपणान जियेमचेत आसली
पवित्र सभा जावन संपूर्ण तरण आशीर्वादीत जावच्या पासून सोम्या तुझे लागीं विनवणी करता. हर एका याजकांक, धर्म भयणींक, निराश्रितांक कोणूच आदार ना म्हणून कंतिश्ट जाल्ल्यांक समर्पण करन. तुजी दैवीक काकुळत हर एकल्याचेर वतून सोम्या जेजू हर एकल्यांचो दुखां पुसो हात जावन तूं आमचे मोदेकात देवन ये सोम्या तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन संपूर्ण काळीज संपूर्ण मन आमी तुजे थंय दवरता. आमचे आंतरीक गाय हर एकल्याचे गुण कर आनी हर एकल्यांक तांच्या गरजांक तूं आशिर्वाद सून तें तांकां फावो कर म्हण मागता. ಪಾಣಸಂಕೋ 26:26. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. Alleluia, 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 Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. Alleluia, 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 Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರಣೆ ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ ನನ್ ಶ್ರುತಿ ಕಾರಣೆ ಈಮಾನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೆ ಮನ ಮರಗುವಾತನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ सर्वेस्पर बापा सोम्या जेजू ख्रिस्त आणि पवित्र आत्म्या देवने आमचे मध्ये गात उजार उपार हर एकल्यांक तू आपड तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेनं हालमा शलाले लिहिलेला लालमा शेरेऱ्या रा 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 हर एकल्या तयाशी पिडा शिडा नाश कर बऱ्या भलायकेचे देणे फाव कर सोम्या हा बरिश तुम्हाला ऐकता रामाश खला बाबा बाबा शरू रे 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 रा हर एकल्याच्या कोणाच्या जो कोणाच्या हातापायाने दुःख असा सोम्या जेजूच्या नावे आता संपूर्ण गुण जाऊ दे आणि तांकां हिलिंग फावो जावं दी म्हण मागता बाल शुकारा बाबा रबरिष्ट मला ऐक कला कलाकार शरा रा 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 हबर उस्त मला सलाला ले 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 हबराबा धैर्याचे मुळेपण असलेल्या जो कोणातही बे असा सोम्या जेजू तांचे बेन तू हुमटून काढताय देखून अर्धा दिता बाबा हाला माशा खर रबर 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 लबश्य बाला 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 बा सोलवणी बक्षा व्यक्ती सोम्या आपण ताई देखून अर्धा दिता बाबा लबश्य बाला 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 बा रबला बाला बाला बा शबरा बरा 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 बा मानसिक तरण वक्तडा नसलेल्या टेन्शन असलेल्या सोम्या तुझे सर्गीचे समाधान दी म्हण मागता सोम्या हालेलुया 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 रे 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 रबा 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 शबा रबा 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 हालेलुया 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 कुडींतल्या विविध पिढ्यांक समर्पण करता सोम्या आस्पत्रेनी चिकित्सा घेवच्या आमच्या कुटुंबांनी आसच्या गुण जायनातल्या पिढेन कश्टांतल्यांक सोम्या समर्पण करता आणि मागता तुझी दैविक काकुळतानी तुझ्या पवित्र रक्ताचे संचलन तांच्या जिवितांत आतां देवन येवन दी सोम्या आणि वैजांचो वैजांक तूं तांकां आपोड गुण कर सोम्या हबलशलमा शलालिलिलाला अबलस्तुलाला शिरडेरा रा 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 होली आत्मा हीलरा 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 बा होली आत्माने हीलरा बा हीलरा हीलरा ही बाबा शबरा बराबा हीलमा शरारा रा 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 हीला बाबा हीलरा हीलरा ब्लेशरबा ब्लेशरबा ब्लेशरा ब्लेशरा हीलमा शला ला 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 ही बला शला ला 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 हीलमा शरारा रा 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 हरा रा रा हरा रा रा कंतिष्ट जाऊन बसलेल्या एका व्यक्तीची सोमी जेजू दुःखां पुसता आणि ताका समाधान संतोष दिव आशीर्वाद सिता हाला बाशाला ला ला संप्रत्ये खातीर आशीव नासच्या सबारतें पातावन निराशी जावन वर्त्या उमेदीन सर्वेस्पराताई मागणे भेटोवन आसच्या जिवितांत हुसल्या पावंड्याक पाव जाय म्हणलें आशा दवरन सोम्या कुशीन दिश्ट जखलेल्या व्यक्तीक सोमी जेजू आश्वासन दिता हांव तुका आशीर्वाद सिता म्हण आलबा शलाली दिल्याला राबलिशुमाले आयशोदा रे 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 रा लिशला ला 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 हाला माशरा रा 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 हरा रा रा देवाचें उतार परगट करूंक आशेमच्या थोड्यांक सोमी जेजू आत्म्याची सकत दिवन आशीर्वाद दिता आणि तांचे मुखांतर तांच्या जिवितांतल्या कामांनी सर्वेस्पराची वळख हेरांक दिवंक कुरपाला बैता हाल माशेलेलेलेलेला रेबाला बा शाबाला बाला बाला बा रबा 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 रिश्त मला इला ला ले ले ला 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 हीला माशेला ला ला हीला बा शरा रा रा हीला बा शरा रा रा हाला ला ला नानांत्या रितीन मानसिक दणसणी बघच्या तोड्यांक सोम्याचे समाधान आता संपूर्ण तरान देवोन येवन तांकां त्या समस्यांत सुटका लाभयता हाल बैशेलेल्या लिबा लबा लबा शबा लबा रबा लबा लबा शबा लबा रबा लबा लबा शबा लबा रा रे डी डे 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 दा रा 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 अज्ञान भुरग्यांच्या जाणवाये खातीर थोडी पेरंट्सां मागोन आसात आनी सोमी म्हणटा जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन हांव तांकां भरता आनी म्हजें उतार अर्थ करूंक जाय अशी कृपा दिवन तांकां फुडें चलयता म्हणटा आल्या बाशलेल्या लिलावला माशलेल्या रिताला शलाला हा बा शरारा शेरे रे रे रा 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 हिला माशलाला शबरिश्त मला शलाला हिराबा शरारा 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 सोम्या जिजू तुजे लागीं कालतेपणी मागता अभिषेक कर सोम्या हरी एकल्याक आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक कर सोम्या तुज्या उज्यान आनी अभिषेक कर सोम्या तुज्या सर्गींच्या जाणवायेन तुझ्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी
तुका मानवोंचें जिवीत आमचें जावंक आशिर्वादसी म्हण मागता हालमाशाला होली आत्मनी ब्लेशरा होली वरा अभिषेक बारा होली वरा अभिषेक बारा येला वरा अभिषेक बारा होली आत्मनी बारा अभिषेक बारा होली वरा तारा होली वरा तारा होली वरा तारा होली आत्मा बारा अभिषेक बारा अभिषेक अभिषेक सुम्या मुखार दिंब्यांनी आमी आसां देवाचें उतर आमी आयकलें आमी नियाळ केलो दिंब्यांनी पडोवन पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागोवन घेतली आनी ह्या घडी आमच्या सोम्या मुखार आमी आसां आनी आमचें समर्पण ह्या घडी आमी करूंक मुखार सरया हें समर्पण आमच्या जिविताच्या हर एका घडितांनी जावं दी हें समर्पण देवाक मानवोवचें जावं दी हें समर्पण ताची आशिर्वाद आमकां दिवचें जावं दी हें समर्पण आमकां सोम्याच्या हाती दिवचें समर्पिया आमी आमच्या पवित्र सभेक समर्पिया आमी आमच्या याजकांक गवळी बापाक पवित्र सभेच्या सर्व मोणयारांक देवाच्या सेवेंत तांकां आसतानी समर्पण केलां आसता मुखलें तांचें जिवीत त्या सोम्याच्या बेसांवांनी भरलेलें जावं तसे सुवर्तमान प्रसारचे व्यक्ती सोम्या तांकां कर तुजो मोग तुजी दयाळाय तुजे बोगसाणें जियोवचे आनी दिवचे व्यक्ती तांकां कर ह्या घडये आमच्या पवित्र सभेक तुज्या पांये तळे आमी समर्पण करता सोम्या सडाणीस जिजू तुंस जाय म्हाका सडाणीस तुजो मोग जाय म्हाका सडाणीस जिजू तुंस जाय म्हाका सडाणीस तुजो मोग जाय म्हाका समर्पण करता सोम्या आमच्या मुखेल्यांक ह्या समाजाच्या बरेपणा खातीर तुवें तांकां वेंचून काडलां समाजाच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरच्याक सोम्या ह्या आमच्या मुखेल्यांक तूं आशिर्वादीत कर सर रितीच्या वडण्यातावन आबलेसपणातावन सोम्या तांकां राखून वर पेल्याच्या सेवेंत नीज संतोश आसा म्हणलें सत तांच्या मतींत तांणी कंसोवच्याक आनी त्याच लोकांची सेवा तांणी करच्याक सोम्या ह्या मुखेल्यांक तुज्या पांये तळी आमी समर्पण करता गे सोमिया गे तूं तांकां काळीज मुझे तुका दिता गे सोमिया गे तूं तांकां काळीज मुझे तुका दिता समर्पण करता सोम्या आमच्या लायक मुखेल्या खातीर विशेष करून पवित्र सभेंतल्या सर्व लायक मुखेल्यांक तुज्या पांये तळे आमी समर्पण करता आमच्या फिरगजांनी विविध रितींनी मुखेलपण ते घेतात गवळीक परिशद आसूंक पुरो वड्याचे कुरकार आसूंक पुरो आनी तेच रितीन देतेच्या हातांनी जायते लायक मुखेली सोम्या तांचे जिवीत ह्या बऱ्या कामा खातीर पवित्र सभे खातीर तुज्या मण्यार संगता मेळोवन तुज्या शुभ वर्तमानाच्या त्या वावरांत तांकां आसतानी मेतेर केलां सोम्या
या सर्व मुखेल्यांक तुझ्या पांय तळे आमी ह्या घडये समर्पण करता. तांणी दिवच्या त्या सेवेक, तांणी करच्या त्या वावराक, तांणी करच्या त्या सॅक्रिफिसाक सोम्या तांकां तूं आशिर्वादीत कर. या पवित्र सभेंत तांच्या मुखेलपणाद्वारे आमचो बोवार्थ, आमचो एकवट वाडोवन दी, आमचो बोवार्थ घट जावन दी. आमची पवित्र सभा मुखेल्यांनी भरलेली आनी विशेष करून एका काळ जमानाची फिरगस कुटाम, एका काळ जमानाची पवित्र सभा बांदच्याक या सर्व आमच्या लायक मुखेल्यांक तूं आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. आनी ह्या घडये आमच्या मुखेल्यांक सोम्या तुज्या पांय तळे आमी समर्पण करता. समर्पिता जेसू आमची पोवी सभा, समर्पिता जेसू आमची पोवी सभा. गे सोमिया गे तुमका काळीज मोचे देता तुका. गे सोमिया गे तुमका काळीज मोचे देता तुका. समर्पण करता सोम्या आमची कुटुंबां. ही कुटुंबां तुवें आमकां दिवन तुजो मोग आमच्या जिवितांत तुवें वळयल्या खातीर, ह्या कुटुंबा मरिफात आमचें जिवीत तुवें रुपीत केल्ल्या खातीर, देवाचो मोग म्हळ्यार कितें, पेल्याचो मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें ह्या कुटुंबा जिविता मुखार तुवें आमकां समजयल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमची वैयक्तीक कुटुंबा सोम्या घडये तुज्या पांय तळे आमी समर्पण करता. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्याक तूं सांबाळन वर, बऱ्या भलायकीचे देणे तांकां दी. आमच्या कुटुंबांत शांत, समाधान, संतोष, दादोसकाय, मोग, बोगसाणे, सत सगळें वळोवन येवन दी. आमच्या कुटुंबांत सोम्या तूं ये. आमच्या कुटुंबांत सोम्या तुजें बिडार कर आनी आमची सगळीं कुटुंबां तुज्या त्या भाग्यवंत कुटुंबां बरी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. आनी आमची कुटुंबां सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. गे सोमिया गे तूं आमकां कुटांबचे दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका कुटांबचे दिता तुका. समर्पण करता सोम्या सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर. मोगळाची सू ह्या घडये संवसारांतल्या सर्व पिडेस्तांक सोम्या तुज्या पांयां तळे मी समर्पण करता. पवित्र पुस्तक आमी उक्ती करता आसतना पिडेस्त थंय तुवें दाखयल्लो तो मोग, तांचे थंय तुवें दाखयली ती दयाळाय सोम्या आमी उगडासा काडटा. ज्या पिडेस तुजे सरशी आयलो ताका तुवें बरें केलाय. ताच्या जिवितांत नवो संतोष, नवी दादोसकाय तुवें तांकां दिलाय सोम्या. त्या स्वभावार्थान ह्या घडयेसर पिडेस्तां खातीर आमी मागता आसतना हांगासर आसच्या आमची पिडा सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. तुजे स्पर्श आमकां दी. आमच्या कुडींत, आमच्या शिरांनी बऱ्या भलायकेची कृपा वळोवन येवन दी सोम्या. ह्या घडये सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयां तळी आमी तुका समर्पण करता. गे सोमिया गे तूं म्हाका पिडेस पावंडां समर्पिता. गे सोमिया गे तूं म्हाका पिडेस पावंडां समर्पिता. सोम्या समर्पण करता आमच्या युवा सणाक.
मोगळा चिसू आमच्या युवा जनांक हिदळ म्हणसर तुवें सांबाळन वेलाय बरें शिकप तुवें तांकां फावो केलाय तांच्या जिवितांत हिदळ म्हणसर सर रितीच्या बरेपणान तुवें बरयल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता मोगळा चिजू जायतीं युवा जनां ह्या घडये कश्टांत आसात संवसारांतल्या विविध वडण्याक लागून तांच्या जिवितांत ती आडवटे केल्यान जायतीं युवा जनां मानसीक रितीच्या पिडेंत अडचणेंत आसात सोम्या शिकाप मेळोवना जावंक पुरो कामाच्या सोदण्यार आसा जावंक पुरो विविध रितीच्या अडचणेंत आसात सोम्या ह्या सर्व युवा जनांक तुज्या पांयांतळी ह्या घडी आमी समर्पण करता मोगळा जेसू जशें तुवें तुजे लागीं हयल्या हर एका व्यक्तीक नव्या बरवशान तुवें भरलय ताच्या जिवितांत नवी वाट तुवें दाखयली तेच परी ह्या आमच्या युवा जनांक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता तांच्या जिवितांत नवो बरवसो तूं दी तांच्या जिवितांत नवो संतोश तूं दी तांणी आशिल्लें आनी जें कितें ती मागतात ते सर तांकां फावो कर म्हूण आमी ह्या घडये मागता आनी सर्व आमच्या युवा जनांक तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता सोम्या सर्व संदिता सर्व संदिता सगळं स्माका सर्वनारा हांव समर्पिता सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व स्माका सर्वनारा हांव समर्पिता समर्पण करता सोम्या आमचे दिसपट्टे जिवीत आमचो दिसपट्टो वावर आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे कश्ट संकश्ट ह्या घडये सोम्या आमच्या वावरांत येदोळ म्हणसर तुवें आमकां सांगात दिलाय बरो प्रतिफळ दिलाय लुकसाणेतावन अवघडातावन तुवें आमकां सांबाळून व्हेल्याय मोगळा जेजू आमचो दिसपट्टो वावर तुवें आमकां दिवन आमच्या जिवितांत तुवें ददुस्काय दिल्ल्या खातीर आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक दिसपट्टो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता मोगळा जेजू मोकल्या दिसांनी आमी वावर करता आसतना आमचे संगता तूं राव आमकां बऱ्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां आदार दी सर रितीच्या वायटांतावन लुकसाणेतावन आमकां सांबाळन वर आनी विशेश करून आमच्या वावरा मुखांतर ह्या समाजेंत तशेंच आमकां भेटच्या हर एका व्यक्तीत तांच्या जिवितांत नवो संतोश आमी दिवंक सोम्या तो आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व स्माका सर्वनारा हांव समर्पिता मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी ह्या घडये मागया आमचो जेजू आमकां पळयता आमचो जेजू आमकां आयकता जेजून आमी मागले हर एक विशय आमकां फावो केल्यात तेच बावडटान सोम्या लागीं आमी मागया सपार जाणां तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसात युवा जाणां बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात आमच्या दिसपट्ट जिविताचे कश्ट संकश्ट दूख खंत बेजाराय सगळे सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार आमी हाडटा आमची काळजां तूं जाणाय आमचे जिवीत तूं जाणाय मोगळा जेसू ह्या घडये हांगासर आमी आसली सर्वां तुज्या पांयांतळी आमचे जिवीत तुका समर्पण करता सोम्या आमकां तूं पळय आमच्या जिविताक कितें गरजेचें आसा तें तूं जाणाय तुज्या आशिर्वादांनी बेसावांनी आमकां बर सदांच आमचे दिसपट्टे जिविताचे ल्हानवड कुरीस आमी मोगान स्विकार करूंक सोम्या तुज्या आशिर्वादान तुज्या कृपेन तूं आमकां बर म्हूण आमी मागता Itia boda sacramenta
येयला त्या रूपा पोतला नव्यो रीती आदर्या सलबोन वेच्या अस्कत विश्व्या बाबार्ताचे बोल दिव्या ससे बापा तशीच पुता साडी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यात हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समाज समीना वार्ता आमेन. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान फरोवंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन.